नितळ करून वाळत्यालो फुडें सोरार थिंग्स पेटून नितळ करून या दिसे भितर सरता योगार दिवया गायन Isabelle agir zaya Lord bataci dudoru Isabelle agir zaya Lord bataci dudoru बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. मोगाळ बाबळ्यानो जेजू म्हणटा हांव दाखवील तुमी फाटे. जेन्ना आमी जेजू दाखविलीक चिटकून रावता तेन्ना आमी बरीं फळां दिवंक पावतात. पूण जायते फावटी जेजू दाखविलीक आमी चिटकून रावंक ना. आमकां जाय तशें आमचें जिवीत आमी जियेलें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना. पातकांत पडल्या पातकांचो उगडास करुया. आनी पातकांची दूख धरून सोगलीं बाराबोर हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो उपराध, हो म्हजो उपराध, हो म्हजो भोव उपराध. हेच पासत बायगेवन सदांच आनकुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत विदार दिव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत प्रार्थुया. गुडीभर दोळ दांपुया. आमची मागणी देवाच्या हातांत घालुया. ह्या मिसा बलिदानांत तूं कोणा पासत मागूंक सोदताय. हे मीस हांव भिटयतां इमिरेलादा फेर्नांदीस ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस मनयता जस्सी मोतेरो आनी तेच भाशेन काजाराचो वार्षिक दीस जेसन आनी फियोना पिरीस. आयच्या दिसा लग्नाचो संस्कार घडोवन हाडटलीं आग्नेल आनी मासिका तांचे पासत आमची मागणी चालूच दवरुया. प्रितीच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थान उमोलीक देणी फावो केलें तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणान सासनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदेयाक तावन
कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले, मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारोन जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलो आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदूता आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची म्हूण थारायले. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियेंतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केले तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली, तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइसेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवंट्यांचेर आमची पावला, तुजे भितर रिगले आमचे पाय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावलीचे अशें बांदून काडला आमचे जेरुसले. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुलां ती. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचे नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेचो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याचो सोदरो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावता. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुभां फळां दिता. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खोरी दाखवील आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सोवें फळां दिना तो दोर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दोर एक फांटो ताका ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भिंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां वरवीं तुमी नितळ जातल्यांत. म्हजे सोवें रावतात आनी हांवूय तांचे सोवें रावतां. फांतो दाखवेलीक
लागून रावते शिवाय ताच्यान आपल्याची फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोबे रावल्या शिवाय तुमी फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सोबे रिगून रावता, जाचे सोबे हांव रावता, तो सुबाम फळां दितलो. कित्याक म्हजे मेरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय म्हजे सोबे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोबे रिगून रावल्या शिवाय म्हजी उतरां तुमचे सोबे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमचीं सुबान फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस जावचें, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, जेजू पोरजेक शिकवण दितालो त्या काळाच्यो खुणा वो वस्तू वापरून पोरजेक शिकवण दितालो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दाखवेलेचें उदाहरण घेवन पोरजेचें मन उजवाडायता. दर एक फांटो झाडाक चिटकून ना जाल्यार ताच्यान फळां दिवंक जायना. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्यो उस्तोंगी आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आमी जेजू दाखवेलीक चिटकून रावतलीं तेन्नाच की आमी बरीं फळां दिवंक पावतलीं. मोगाळ भाव भयणांनो, जेन्ना आमी झाडाचो खांदो कातरता तो सुकता, मागीर आमी ताका उज्यांत घालता आनी ताचो गोबोर जाता. जर तर आमी होच खांदो आमी बेंडटा तेन्ना ताका दूख जाता खरी, पूण तो रोचरोशीत जावन ताका बरीं फळां येतात. मोगाळ भाव भयणांनो, बरीं फळां दिवचे खातीर जायते फावटी होच सुर्गेचो बाप आमकां बेंडटा. जें वायट आसा तें कातरून उडयता आनी बरीं फळां दिवंक आमकां तयार करता. मोगाळ भाव भयणांनो, घोडये आमी गोरवां जियेता, झगडे आमी मिचाडशी जाल्या, घोडये आमी मनीस ह्या संवसाराचो दोनी पोतवेन आमी जियेल्या. सुर्गेचो बाप आमकां बेंडटा. बेंडटा आसतना घोडये आमकां दूख जाता. बेंडटा आसतना आमकां कोश जाता. बेंडटा आसतना घोडये आमकां खेरीत पडटा. बेंडटा आसतना आमकां निराशीपण येता. मोगाळ भाव भयणांनो, आनी आमी प्रोश्ट कोत्ता, हे निराशीपण कित्याक? हे कोश त्रास आमच्या जिवितांत कित्याक? हें दूख आमच्या जिवितांत कित्याक? आयज तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, निराशीपण आसा, उगडास तर सुर्गेचो देव तुका बेंडटा. बरीं फळां दिवंक तुका तयार कोत्ता. आयच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना जेजू दाखवेलीक आमी चिटकून रावंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, बरीं फळां दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत बळ आनी कृपा आमकां मागून घेवया. अशें जावं. भेटयता ही आमची दानां. भेटोवनेक आमी गायन गावया. C11 पान 30 आनी 2, C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चिंतना, मागता तसली गोड वरदाना, बदल सोव्या आमची मनां, दिता तुका फुलां वरां, बदल आमची शेतां मोडां, उक्तोन कोच्या गोदीक बोलां, मागता आमी तुजी वाडा.
म्हज्या बाबुळ्यानो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात शादातलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मान घेवया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ही पास पुर्बेचिका समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पासकाचो युद्ध तुका दिसान दीस भेटून आमची असोक सैबांद नवे जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी भाशेन सासनाच्या सासनाक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोरपोत बिदार आनी सासनाच्या देवा आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करूंक ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकाची बुडी ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोंपून ना एक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गेंचे सूर दरबार निरंतरी गायता हांव तुजे मुखार. Surgani संसार ओला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नावी मेहता प्रकाशोन उसर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोंसूक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्यान आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटुया. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी बोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी नगो चिवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बायगून बापा, फिलीप मेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची
दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती ती सोपोती बायग्योन सुसे बायग्योन दोन दुतां बायग्योंत आंतून बायग्योंत मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोत बिदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोगाळ बाबळानो जेजू म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें तुज्या काळजा मनांतलें मागणें जेजूच्या हातांत घाल जेजू जाणा जेजू पळयता जेजू दितलो ह्याच बावळतान जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तायनेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट पृथ्वी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोरची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सगळे खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुपाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू दाखवेल आमी फाटे जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. D14 पान 4 D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जीवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बाबा ती सामर्था माही मोगा ओदी कोलवो Porcia vola, fate venta goce maba. Gesù davvero ami fate, taccia jiva ami jivi. Gesù davvero ami fate, taccia jiva ami jivi. Ti da quel
moje soveri grahoce velikari glone pate nirvozakle subukle Jesu dakle ami pade tacha jivan ami jivi Jesu dakle ami pade tacha jivan ami jivi प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां किंच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. हें भोव अमोलीक देणे घेण्या वरवीं ह्या जिविताची चोरीक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशांक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. खुशाल जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. स्वादीक तुझे नाव मारिये. शेवटाचे गायन गावुया. टी 503 पान 225 टी 53 पेज 225. तुझे नाव मारिया ओगाना उचारता भुरग्या मोळाकार मारिया जाणते सांबाळटा. सुवादीक तुझे नाव मारिया ओगाना उचारता भुरग्या Maria